मांडवीतल्या कॅसिनोक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या। गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली। तशेंच कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड लॉन्च केलें। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हे 3 महत्वाचे निर्णय जाले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्री उलयताले। पयलीं कॅसिनोक 6 म्हयन्याची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। एक दो अदानी को फेक दो म्हणीत गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन गौतम अदानी आड राजभवना भायर बुधवारा मोर्चा व्हेलो। अमेरिकेच्या न्याय विभागान गौतम अदानी आनी तांच्या सहकार्यांचेर कथीत भ्रष्टाचार फटवणुकीचे आरोप लायिल्ल्यान हे प्रकरण राज्यपालाच्या नदरेक हाडपाक लागून गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन राजभवनाचेर मोर्चाचें आयोजन केल्लें। मात राज्यपालाक मेळच्या आदींच आंदोलन करपी गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आनी वावुरप्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। दिवचले भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरी जावपाचो प्रकार घडला। चोरांनी उदकाचे मिटर तशेंच हेर सुटे भाग मेळून 1.5 लाखा परस चड किमतीचो म्हाल वचपारायला। गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। आतां सरकारी कार्यालयां लेगीत सुरक्षीत ना। दिवचलच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन। हवालदार सर्वेश कानोळकाराचेर ड्युटेर आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको। मजगतीं फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स। मजगतीं निलंबीत आयआरबी कॉन्स्टेबल अमित नायकाक न्यायालयीन बंदखण फर्मायल्या। 5 दीस सावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना। पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांक 7व्या वेतन आयोगाचो लाव मेळचो म्हणून बुधवारा कामगारांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली। कंत्राटी कामगारांक नियमित करप, गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्याचो डीए दिवचो अश्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो कामगारांनी केल्या। सुमार 100 परस चड कामगारांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय जावन निदर्शनां केली।
दिवचले सरवणाक गावठी बॉम्ब तोंडात फुटिल्ल्यान एका सुण्याक आगताक मरण आयलें. हो प्रकार मंगळारा रातीं उसरा भर लोकवस्तीत घडलो. हे आदी खंय थंय अश्यो तरेच्यो घडणुको घडल्यात अशी म्हायती मेळटा. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासता. ह्या समस्येचेर कायमस्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिल्या. ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका मंडळाक प्रेझेंटेशन दिला. 20 तारखेक हे विशीं पालिका मंडळाची बसका आसतली. ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशें तांणी सांगलें. गोंयचो सैम तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या वाठारांत झाडां लावपाक जाय. तशेंच नितळसाणी खातीर प्लास्टिकाचो उपेग कमी करपाक जाय. जाल्यारूच ग्रीन व क्लीन गोंयाची संकल्पना पुराय जातली अशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच स्वताक फिट दवरपा खातीर खेळपाक जाय. मोबायलाचो उपेग फकत शिक्षणा खातीर करपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान खेलो गोवा सेंटराच्या उक्तावणा वेळार केलें. सावड्डे वाठारांत वाडपी अपघाताच्या सत्रांक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. वाठारांत अपघाताचे ब्लॅक स्पॉटा कडेन सुरक्षे विशीं उपाय येवजण करची तशेंच अशीर आशिल्लो रस्तो रुंदीकरण करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 2 दीस पयलीं दडे सावड्डे 2 दुचाकी आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो. वाठारांत ह्यान पयलीं अशेच अपघात जावन कांय जाण जखमी जाल्ले. देखून वाठारांत वाडपी अपघातांक लागून थळाव्यांनी आतां हुस्को उक्तायला. आता तरी संबंधित प्रशासनान जागे जावन हाचेर लक्ष घालून मागण्यो पुराय करच्यो अशें थळाव्यांनी सांगलां. केपेच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या सतावपाक लागल्या. कोयर उडोवप्यांक 5,000चो दंड दितले असो बोर्ड आसून लेगीत त्याच बोर्डा कुशीक कोयर उडोवप सुरू आसा. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात. मात लोक मुद्दम कोयर उडयतात. लोक आयकनात अशें आवडे पंचायतीचो पंच वांगडी सिद्धेश कालेकर हांणी सांगलें.
देश स्वतंत्र जालो तेन्नाच गोंयाकूय मुक्ती मेळिल्ली जाल्यार मुक्ती संग्रामात ज्या स्वतंत्र सैनिकांक वीर मरण आयलें ते वाटवता आशिल्ले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। 63व्या गोंय मुक्ती दिसाच्या फाटभुंयेर मुक्ती संग्रामात वांटेकार जाल्ल्या 15 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कार्याचो गोंय सरकारान भोवमान केलो। मंत्रालयात ही कार्यावळ जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड लॉन्च केले। कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली। तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली। कार्डावेले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय। फॅमिली खातीरूय हे स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड बरें पडटलें अशेंय तांचें म्हणणें। उरिल्ल्या रुटावयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। गोंयांत विरोधी पक्ष काँग्रेस सरकारा आड मुद्दे घेवपाक कमी पडटा असो सूर आयकुपाक येता। दुसरे वटेन आप पक्ष वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर आक्रमक जाल्लो दिश्टी पडटा। आप काँग्रेसीचेर हावी थारता काय कितें असो प्रस्न हे निमतान उप्रासता। राज्यांत काँग्रेस पक्षा मदीं गटाताचें राजकारण पळोवपाक मेळटा। चोडणकर, पाटकर, कवठणकर अशे कॅम्प जाल्यात। हाचो परिणाम म्हूण काँग्रेसीची एकठांय ताकद सरकारा आड मुद्द्यांचेर लढटना कमीच दिश्टी पडटा। दुसरे वटेन आम आदमी पक्ष वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर काँग्रेसी परस चड आक्रमक जाल्ले दिश्टी पडटात। सुलेमान खान प्रकरणांतल्यान लोकांचें लक्ष दुसरे कडेन वळोवपा खातीर आप राज्यसभा खासदार संजय सिंहाचेर अब्रूलुकसाणीची केस घाल्या अशी जाप आप फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केला। 2025 जावपी दिल्ली विधानसभेच्या वेंचणुके वेळार सिंह हांकां गोंयांत हिसपावन दवरपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न आसा अशें आप फुडारी वाल्मिकी नायकाचें म्हणणें। सरकार सनबनाक तत्वता मान्यताय दिवन मेकळो जाला, पूण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराचो सनबनाक आशिल्लो विरोध अजूनय कायम आसा। आमदार प्रवीण आर्लेकर सांगता सनबनाच्या विरोधात तो खंय अजूनय लोकां वांगडा आसा। सनबनाचो विशय आयज कोर्टानूय चर्चेक आयिल्लो। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या।
आपल्याक उत्पन्नाचो बनावट दाखलो नगरसेवक शिवानंद सावंतान दिलो म्हूण पीडित सदानंद प्रभू गांवकाराची माहिती. दाखल्या खातीर सेगीत पाठपुरवण केल्ल्यान आपलें नांव आयलां आसूं यें म्हूण नगरसेवक शिवानंद सावंताचो दावो. फोंडें पालिकेंतल्यान सीईओची फटीची सय करून उत्पन्नाचो दाखलो दिल्ल्याचें प्रकरण 2 दिसां फाटीं उक्ताडार आयिल्लें. खुद्द पालिकेच्या सीईओन पत्रकार परिशद घेवन ही माहिती दिल्ली. कोंकणी साहित्यीक अनुवादक कोशकार मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या कोंकणी पुस्तकाक साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ल्यान आतां कोंकणी भाशेंत वावर करपाची जापसालदारकी वाडल्या अशी प्रतिक्रिया साहित्यीक मुकेश थळी हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिल्या. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची माहिती. गोंयांत एसटीक राजकीय आरक्षणा खातीरचे गोंय विधानसभा अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व मतदारसंघ पुनर्गठन विधेयक 2024 विधेयकाचेर लोकसभेत चर्चा सुरू जाल्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळान हे विशींचो थाराव घेवन विधेयकाचो मसुदो लोकसभेत सादर केला. राजकारण कुशीक दवरून हे विधेयक संमत करचे गोंयचे उदरगतीत एसटी समाजाचे व्हड योगदान आसा. 19 डिसेंबराक गोंयचो 63वो मुक्ती दिन आसा. हे फाटभुंयेर हे विधेयक संमत करचें अशें आवाहन काँग्रेसीचो खासदार कॅप्टन गिर्यातोन केलां. मंगळारा रातच्या वेळार मडगांवच्या मुखेल रस्ते कुशीक आशिल्ले दोगरिया रायकाराचें दुकान फोडपाची घडणूक उक्ताडार आयली. हे प्रकरणाक लागून मडगांवांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां. अशी घडणूक परतून घडची न्हय ताका लागून खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन केल्या.
5 दिसां खातीर ओडिशांत कमी अदीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच 3 ते 5 डिग्री तापमान वाडटलें अशें कळटा. दुसरे वटेन दिल्लीत तापमान उणें जायत चल्लां. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मडगांव कुंकळ्ळी महामार्ग रुंदीकरणा खातीर 747 कोटी मंजूर केल्यात. मात महामार्गाक तेंकून घरां आशिल्ल्यान रुंदीकरण केलें जाल्यार आमकां त्रास जातले अशें चिंचोवणेचे थळावे सांगतात. ताका लागून सरकारान आमकां बायपास करून दिवचो अशी मागणी चिंचोवणेच्या थळाव्यांनी केल्या. सोमारा चिंचोवणेचे थळावे दांडोवाडो वाठारांत एकठांय आयिल्ले जाल्यार दुसरे वटेन उड्डाण पुलाचें काम मंजूर जाल्ल्यान कुंकळ्ळी पाजरकोणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी खोशी उक्तायल्या. गोंयांत चिंदळकी वेवसायाची प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. सध्या काणकोण तालुक्यांतूय एस्कॉर्ट सर्व्हिसेस सुरू आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ताका लागून काणकोणच्या पर्यटनाचेर हाचो वायट परिणाम जातलो. देखून ह्या संबंदीत काणकोण पुलिशेंत निवेदन दिल्ल्याचें काणकोण नगरपालिकेचो नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणें सांगलें. दिल्ली शहरात दिल्ली पोलिसांनी धाड घालून सुमार 1682 करोड गुळी वखदां जप्त केल्यात. हातूंत हिरोईन, कॅनॅबिस तशेंच हेर गुळी वखदांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 2 वर्सांच्या तुळेंत ही मोठी कारवाय आसा अशें पुलिसांचें म्हणणें. तशेंच 2027 मेरेन दिल्ली शार ड्रग्स मुक्त करपाची मोख आशिल्ल्याचें दिल्ली पुलिसांचें म्हणणें. सोमारा बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस पंचायत मंडळ तशेंच शेतकारांनी बाणावले जावपी वेस्टर्न बायपासाची पळोवणी केली. उक्तावणा पयलीं जर काम पुराय जालें ना जाल्यार निशेध करतले अशी शिटकावणी आमदार वेंझीन अधिकाऱ्यांक दिली. वाडटे अपघात उणे करपा खातीर रस्त्याचेर लायटी घालच्यो तशेंच वेगवेगळ्या सुवातींनी रमलर्स बसोवचे अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली.